नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी बिहारात राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराचो केलो शंखनाद. तरैयात जाल्ल्या भौशीक सभेत लालू प्रसाद हांचे जंगल राज्य काबार करपाचें केलें आवाहन. नक्षलवादा आड केंद्र सरकाराच्या मोहिमेक छत्तीसगडच्या बस्तर हांगा फावो जाले भव्य जैत. शस्त्रा सयत 208 नक्षलवाद्यांनी केले आत्मसमर्पण. गोंयांत वाघ वाठार जाहीर जाल्यार लोकांचे व्हडा प्रमाणात जातले लुकसाण. केंद्रीय उच्चाधिकार समिती मुखार दिला लेखी सादरीकरण. राना मंत्री विश्वजीत राणे. अंदू वर्सा काणकोणच्या लोकोत्सवाचो जातलो रुप्या महोत्सव. थळावे आमदार रमेश तवडकार हांणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां दिले उपचारीक आमंत्रण. आनी खेळांत संवसारीक क्रिकेट संघटनेच्या सुरू आशिल्ल्या बायलांच्या संवसारीक करंड सर्तीत आदल्या वर्साचे वस्ताद ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान उपांत्य फेरयेत जोडली सुवात. आणि आता खबरो विस्तारान. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज बिहारातल्या सारण जिल्ह्यातल्या तरैयात आयोजित भौशीक सभेच्या माध्यमांतल्यान नितीश कुमार हांचे खातीर वेंचणूक प्रचाराची सुरवात केली. ह्या वेळार खासा करून बिहारातल्या तरणाट्यां उलयतना लालू प्रसाद यादव आनी राबडी देवी हांणी बिहारात 20 वर्सां खातीर चलयल्ल्या जंगल राज्याची याद दवरची आनी त्याच वेळार नितीश कुमार हांणी ह्या जंगल राज्यांतल्यान बिहार राज्याक दिल्ल्या स्वतंत्रताये खातीर तांकां परत एक फावट भोवमतान जैतिवंत करचे असो उलो मंत्री अमित शाह हांणी मारलो. प्रचार की शुरुआत सारण से होती है, उसमें विजय ही विजय आगे मिलता. और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से ऊंची जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं. बिहारात या वर्सा राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीची महादिवाळी जातली आणि विधानसभा वेंचणुकेच्या मतमेजणी उपरांत राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसीच्या महागठबंधनाचो गोबर जातलो असो विश्वास मंत्री अमित शाह हांणी उक्तायलो. मिल रहा है. अरे भैया, आप ताली बजा रहे हो, पूछो तो कहीं कौन सी 4 दीपावली? मैं बता दूं क्या? देखो, पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे, वो दीपावली कुछ दिनों के बाद आएगी जो आप मनाएंगे. दूसरी दीपावली अभी अभी समाप्त हो गई. बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया जमा करा दिया है. 10,000 रुपया. छठ मैया की पूजा और दीपावली के दिन बिहार की माताओं बहनों को उनके अकाउंट खाली न रहे, इसकी व्यवस्था करी. तीसरी दीपावली जीएसटी के हर चीज जो हम सब के लिए उपयोगी हो, ऐसे 395 चीजों में जीएसटी का टैक्स 5%, 5% और 0%, 0% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया. गुजरातात भाजपाच्या फुडारपणाखालच्या सरकारान आयज नव्या मंत्रिमंडळाची घोषणा केली. हर्ष सांघवी हांणी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल आचार्य देवव्रत हांणी गांधीनगरात महात्मा मंदिरात आयोजित केल्ल्या एका सुवाळ्यात 21 मंत्र्यांक
पद आणि गुप्ततायेचो सोपूत दिलो. ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उपस्थित आशिल्ले. नव्या मंत्र्यां मदीं एक उपमुख्यमंत्री, 5 कॅबिनेट स्तरावयले मंत्री, 3 स्वतंत्र खात्याचे राज्यमंत्री आणि 12 राज्यमंत्री आस्पावतात. मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल हांकां सोडल्यार पुराय राज्य मंत्रिमंडळान काल राजीनामे दिल्ले. देशात केंद्र सरकारान आखिल्ल्या मार्च 2026 मेरेन नक्षलवादाक पुरायपणान काबार करपाच्या मोहिमेक नेट दितना आयज छत्तीसगडांतल्या बस्तर हांगा 208 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. ह्या नक्षलवाद्यांनी मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय हांचे हजेरेत शस्त्रां सयत शरणागत पत्करली. नक्षलवाद्यां 19 AK-47 रायफल, 17 SLR रायफलां सयत हेर 153 शस्त्रां पुलिसांनी ताब्यात घेतली. ह्या वेळार आत्मसमर्पणा विशीं म्हायती दितना छत्तीसगडाचे पुलीस महासंचालक अरुणदेव गौतम हांणी तरणाट्यांक भ्रमीत करून ते बस्तरच्या लोकांच्या हितान झुजताले अशें तांकां भासयिल्ले. पूण सत्याची जाणीव जाल्या उपरांत तांणी आत्मसमर्पणाचो मार्ग आपणायलो अशें सांगलें. वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे. बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ. अब अगर वो सब मिलकर योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़ेगा. फिर टैक्टिक्स की बात ही नहीं है, अब तो आधार खत्म हो गया. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज नाशिकांतल्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हांगा पयल्या तेजस LCA-MK-1A झुजारी विमानाचे लोकार्पण केले. ह्या कार्यावळी वेळार तांणी ह्या सुविधेत HTT-40 प्रशिक्षक विमानांच्या दुसऱ्या उत्पादन प्रकल्पाचे लेगीत उक्तावण केले. कार्यावळीत उलोवप करतना केंद्र सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेची उमेद उक्तायतना 2014 वर्सा आदी देशातले 65 ते 70% संरक्षण उपकरणां आयात करताले, पूण आता देशाची संरक्षण शक्त वाडयतना सुमार 65% संरक्षण उपकरणां स्वदेशी माध्यमांतल्यान तयार जातात आणि तेजस हे विमान भारताच्या ह्याच आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक जावन आसा अशी खोस संरक्षण मंत्र्यांनी उक्तायली. लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है. अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है और बहुत जल्द ही हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 100% तक ले जाना चाहते हैं. यह हमारा संकल्प है. साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की सोच कोई आज की नहीं है. 10 साल पहले से ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि बिना आत्मनिर्भर हुए हम कभी भी वास्तविक रूप में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं. हालांकि उस समय हमारे पास चैलेंजेस बहुत थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है. हमारी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बहुत लिमिटेड था. देशात स्पीड पोस्ट सेवा आनीक बरी जातली अशें केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला येता त्या काळात स्पीड पोस्ट सेवेची साबार वर्जनां लॉन्च जावपाची आसात अशी माहिती मंत्री सिंधिया हांणी दिली. विश्वसनीयता के साथ आपको ये कमिटमेंट दे रहे हैं. प्रोडक्ट निकल रहा है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगा ही. प्रोडक्ट निकल रहा है 48 स्पीड पोस्ट. तो स्पीड पोस्ट का भी और अतिरिक्त डेफिनेशन हमने करवा दिया है और ये हम लोग लॉन्च करेंगे जनवरी में. इंटरनेशनल में ट्रैक्ट इंटरनेशनल, स्पीड पोस्ट इंटरनेशनल और डायरेक्ट लाइन, ये तीनों प्रोडक्ट्स के आधार पर नई तीव्रता इंटरनेशनल पोस्ट में हम लोग ला रहे हैं. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसो विसव.
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। आपला न्यूकार पळोवया मुखावेल खबरो। गोंयांत वाघ वाठार घोशीत करपा विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा आड गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात दिल्ल्या आव्हानाच्या याचिके विशीं न्यायालयान स्थापीत केल्ल्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीची काल बसका जाली। हे बसकेत सरकार, लोकप्रतिनिधी तशेंच पर्यावरणवाद्यांनी ह्या वाघ वाठारा विशीं आपली मतां उक्तायली। बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना गोंयचे रानामंत्री तशेंच वाळपयचे आमदार विश्वजीत राणे हांणी गोंयांत वाघ वाठार जाहीर जालो जाल्यार वाळपय मतदारसंघातल्या लोकांक कशे त्रास जातले ते आमी लेखी स्वरुपात समिती कडेन मांडला आनी फकत वाळपयतूच न्हय जाल्यार गोंयभरांतले लाखभर लोक ह्या वाघ वाठाराक लागून प्रभावीत जातले अशें मत उक्तायलें। आमी सत्तरीच्या लोकांची भावना कितें तेंचे फुडें मांडले, लेखीत बी आमी रिप्रेझेंटेशन आमी तांकां दिल्लें आसा। आमी ऑलरेडी वायल्ड लायफ सेंच्युरी भितर आमचो मतदारसंघ आनी आमच्या मतदारसंघात आमकां कितें विशय आमकां जाता, प्लस आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा तुमकां परत की बाकीचे विशय कितें घडटा, टायम टू टायम आमी तेजेर विशय चर्चा केल्ली आसा। पूण सत्तरीचो विशय, सत्तरी सेंट्रीक, वाळपय सेंट्रीकचे विशय कितें आहा, वाळपयच्या प्रत्येक गांवांत त्या लोकांची भावना कितें आहा ते बी उलयले, ते बी तेणी उल्लेख आनी उदाहरण दिवन उलयल्लें आसा। पूण हांवें लेखीत डिटेल दिल्ले आसा तांकां आनी योग्य तरेन की आमकां कितें जाय, आमकां कितें दिसता हें आमी तेंचे फुडें मांडटा। फुडें तें कितें फुडें पावपाचें तें पावपाचें। म्हाज्या लोकांक जो त्रास जाता, म्हाज्या लोकांक फुडें जे कितें एप्रिहेन्शन्स आसा ह्यो CECचे फुडें हांवें योग्य तरेन मांडपाचो आनी लेखीत हांवें मांडलेलें आसा। म्हणजे आमच्या लोकांक सगळें खबर आहा आनी जे आयिल्ले आसा ते अनुभवी अशे आहा। गोंयांत वाघ वाठार जाहीर करपा विशीं सांगेंचे आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी खर विरोध उक्तायलो। ह्या आदी तरेकवार पर्यावरण आनी हेर उदरगतीच्या प्रकल्पांक लागून सांग्याच्या लोकांक भरपूर त्रास सोंसचे पडल्यात। साळावलेचें धरण बांदपा वेळार हजारांनी लोकांक दुसऱ्या सुवातेर स्थलांतरीत करचे पडले। तशेंच हेर प्रकल्पा वेळार लेगीत सांग्याच्या लोकांनी राज्यांत उदरगत जावची हे खातीर भरपूर तडजोड केल्या। गोंयांत वाघ वाठार जाहीर जालो जाल्यार परत एक फावट सांग्याच्या लोकवस्तीक व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जातलें अशें मत ताणें उक्तायलें। पयलीं जालें ते आमच्या साळावले धरणा खातीर आमकां त्रास केले, ताजे नंतर आयले ते आमकां इको वायल्ड लायफ सेंच्युरी, ताजे नंतर आयले इको सेन्सिटीव झोन, ताजे नंतर इको सेन्सिटीव एरिया। परत सांगेच हिट जायत आसा। आयज तूं हांगा नाका, हांगच्यान काडलो तुका दुसरे कडेन व्हेलो, तो मागीर बफर झोनान भितर पडलो, थंयच्यान काडलो आनी खंय घालतले आतां येता आमी केन्नाच पळयन नासलेल्या वाघा खातीर आमचे सादारण ते 20,000 पॉप्युलेशन आसा ते दुसरे कडेन व्हरपाचें। सादारण ते म्हाका दिसता की 4-5 हजार घरां ही आमच्या दुसरे कडेन करपाक पळयतात। म्हणजे म्हाका कळना ज्या सांग्यान साळावलीचें धरण जालें, साळावलीच्या धरणान आयज 60% ऑफ आवर गोवन पॉप्युलेशन इज फेड ऑन आमच्या साळावलीचें धरण। त्या लोकांनी परत सगळे कामा खातीर कित्याक जावचें। आय हॅव एक्सप्लेन थरली टू दीस कमिटी। खंयच्याय राज्याक वाघ वाठार म्हणून घोशीत करतले जाल्यार थंय किमान 80 ते 100 राबितो करून आशिल्ले वाघ आसप गरजेचे। पूण गोंयांत फकत भरकटिल्ले वाघ अदीं-मदीं दिसून येतात आनी गोंय वाघ वाठार म्हणून जाहीर जावपाक पात्र ना अशें मत पर्येच्यो आमदार डॉ. देविया राणे हांणी उक्तायलें। 1999 सेंच्युरी म्हादय सेंच्युरी डिक्लेअर जाली ओवरनायट ड्युरींग प्रेसिडेंट्स रूल आनी लोकांक विरोध आशिल्लो पण लोकांक कांयच विश्वासान घेनासतना डिक्लेअर जाली। सो ती म्हादय डिक्लेअर जातकच कितले लोकांक त्रास जाले, लोक जे फार्मिंग करताले, लोकांचो जो मेन थंय
तांचे मेन सोर्स ऑफ इनकम म्हणटा ते सगळे म्हणजे चिनले म्हणटा ते तांचे कडल्यान कित्याक थंय पयलीं कुमेरी कल्टिवेशन करताले कॅज्यू फार्मिंग करताले पण ते सगळे इट वेंट एज पार्ट ऑफ द सँक्च्युरी नाव आनी थंय सँक्च्युरी आसून कितले स्ट्रिंजंट रुल्स आसा अजून 1999 and we are in 2025 अजून डिमार्केशन जावना बाबा सँक्च्युरी खंयची आनी विलेज खंयचो अजून डिमार्केशन जावना फॉरेस्ट रायट केसीस अजून बंद म्हणजे क्लियर जावना सो आनी थोड्यो पळय ज्यो फॉरेस्ट रायट केसीस लोकांक दिल्या पसून आतां तांकां तुमी दिलो फॉरेस्ट रायट केसीस क्लियर जाल्यो पूण ते तर तेच जागे तर तुमी आतां फाल्यां टायगर रिझर्व करतले मागीर ते फॉरेस्ट रायट केसीस दिवन कितें उपयोग. काल जाल्ल्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या बसकेत गोय फाउंडेशनाचे क्लाउड आल्वारीस तशेंच पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकार हांणी गोंयांत वाघ वाठार जाहीर करपा विशीं समर्थन दिल्ले. हे विशीं पत्रकारांकडेन उलयतना गोंय सरकार वाघ वाठाराक विरोध जाहीर करतना हाका लागून लाखांनी लोकांचे लुकसाण जातले अशें सांगतना पूण सरकारान समिती मुखार सादर केल्ल्या याचिकेत ह्या वाघ वाठाराक लागून फकत कांय हजार लोकांची घरां प्रभावित जातली आनी तातूंत ह्या राखीव वाठाराच्या बफर झोनान आशिल्ल्या घरांचे कांयच लुकसाण जावचें ना अशें सांगलें. Tiger Reserve has been made into two parts. In one part is only core zone, तांचो population कितले आहा 150 लोक. In entire core zone of Tiger Reserve in Goa, there are not more than 150 persons. Not more than 150 persons. And तांणे म्हणला 1 लाख म्हणून 1 लाख म्हणून 150 persons only involved in Tiger Reserve as far as we have calculated from the maps, the data सगळे काढून आज तांकां सप्लाय केला. कोर झोनान फक्त कोर झोनान. दुसरो आसा पळय तो सँक्च्युरी ना पण सगळो गांव आसा न्हू तो सँक्च्युरीच्या भितरूय ना टायगर झोनान ना पण हे बेश्टे पॉलिटिशियन कोण जावन सगळी जाणा कोण पॉलिटिशियन एक दोग जाण आहात ते म्हणटा ना 1000 50,000 1 लाख सगळे लोक आहात कित्याक कोण समजा कित्याक तशें म्हणटात आमकां समजना ते आमी आज CECक आमी स्पश्ट केला आमचे सगळे सँक्च्युरीचे आमी नंबर तांकां दिल्यात. पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकार हांणी ह्या मुद्द्याविशीं पत्रकारांक म्हायती दितना ह्या राखीव वाठारांत आशिल्ल्या समेस्त लोकांक स्थलांतरीत जावपाची गरज ना. तांच्या इत्से प्रमाण केंद्रीय वाघ वाठार प्राधिकरणाच्या सहयोगान तशेंच गोंय सरकाराच्या सहकार्यान तांकां वेगळ्या सुरक्षीत जाग्यार हालोवंक येता अशें स्पश्ट केलें. 6 घरां तेंच्यांनी नोंद आसा त्या घरांतली केवळ एका घरान आमी जेन्ना त्या वाठारांत हालींच सर्वेक्षण कंडक्ट केलें तेन्ना आमच्या लक्षांत येयलें की केवळ 4 लोक थंय रावतात. त्या शिवाय कडवळ जे आसा कडवळ हांगासर 2 घरां आसा आनी त्या 2 घरांतूच कमी लोक रावतात आनी बाकी पुराय वाठार जो कोर एरियान येता थंय अजिबात लोकसंख्या ना. फक्त प्रश्न आसा तो आमच्या काजरेधाट आनी बोंदीराचो लोकांचो. आतां तो जो आसा त्या लोकांचें पुनर्वसन जें आसा हें करपा खातीर आमी सरकारा कडेन विनंती करताले आनी एकंदर व्याघ्र राखीव क्षेत्र जी यंत्रणा आसा तेंच्या कडेन आमी विनंती करताले की तेंचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन करपाचें. आतां त्या लोकांक नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटीचे नियम आसा त्यानुसार जर आमी पळयले जाल्यार तांकां जाय जाल्यार थंय रावपाक मेळटा किंवा तेंचें पुनर्वसन तांकां करपाक जर जाय दुसरे कडेन रावपाक जर जाय जाल्यार तेच्या खातीर तांकां योग्य नुकसान भरपाई जी आसा ती टायगर ऑथॉरिटी जी आसा ती तांकां दितली. राज्यात काणकोण वाठारात आयोजित जावपी वर्सुकी लोकोत्सव ह्या कार्यावळीचो ह्या वर्सा रौप्य महोत्सव आसा. ह्या निमतान गोंयचे आदिवासी मंत्री तशेंच काणकोणचे आमदार रमेश तवडकार हांणी नवी दिल्लींतल्या राष्ट्रपती भवनाक भेट दिवन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां लोकोत्सवात वांटेकार जावपाचें आमंत्रण दिलें. ह्या वेळार तांचे सयत केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर लेगीत हजर आशिल्ले. अंदू वर्सा लोकोत्सव 19 ते 21 डिसेंबर मजगतीं आमोणेच्या आदर्श ग्राम हांगा आयोजीत जातलो. केंद्र सरकारान वस्तू आनी सेवा करात केल्ल्या बदलाक लागून पुराय देशात खोशयेचें आनी उमेदीचें वातावरण आसा. उजवाडाचो आनी खोशयेचो सण म्हणजेच दिवाळी अंदू वर्सा ह्या GST बदलाक लागून भारतीय लोकां खातीर चडूच म्हत्वाची आनी उमेदीची आसा. सर्वसाधारण सामान आनी गरजेच्यो वस्तू सवाय जाल्ल्यान गिरायकां मदीं खोशयेचें ल्हार पातळ्ळां आनी वस्तू आनी सवाय जावन गिरायकांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान
व्यावसायिक लेगीत केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून दादोस उक्तायतात. दूरदर्शनाकडे उलयतना गोयचे नामनेचे व्यावसायिक मांगिरीश पै रायकार तशेंच सोनाली नागवेकर ह्या नागरिकांनी केंद्र सरकारान दिल्ल्या ह्या दिवाळी भेटी विशीं उपकार मानले. Today, with these reforms, we find that lot of good has been done in different sectors. If we see today, the daily essentials are also exempted, brought to 5%, which has made life easy for a common man. Lots of daily use articles, the GST has been reduced, and this will definitely bring a smile on the face of a common man. Especially the housewives, they will be benefited in big way, because as they maintain the household requirements, the money in their hand will definitely be saved, which can be used for lot of other goods. Consumers, definitely it's going to benefit as the GST rates have been reduced. So definitely lower MRPs, definitely there will be more savings as a consumer. But even for the industry, if we go to see, the lower rate slabs will boost our economy because there will be more purchases. At the same time, lower GST slabs will help us boost the Swadeshi, the Atmanirbhar Bharat, and the Indian economy as such, resulting in which will help the Vikasit Bharat dream of our Honorable Prime Minister Modi ji to come early. 2 slabs which will help less paperwork for industries, for businesses, which will be a little less strain on the business houses. And that will definitely help boost our economy, and as a woman it will be a big help for my savings. गोयचे व्यावसायिक मांगिरीश पै रायकार हांका भारतीय रेड क्रॉस सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीचेर वेंचून काडल्यात. हे बद्दल भारतीय रेड क्रॉस सोसायटीच्या गोंय फांट्यान तांकां परबी भेटयल्या. ह्या सोसायटीच्या अध्यक्षपदार राष्ट्रपती जाल्यार उपाध्यक्षपदार भारताचे भलायकी मंत्री असतात. मांगिरीश पै रायकार हांणी आपल्याक फावो जाल्ल्या ह्या भोवमाना विशीं खोस उक्तायली. I have been declared elected as a member on the national executive body of the Indian Red Cross Society, New Delhi. This central board will now look after the entire country's needs and the management of the Indian Red Cross Society, especially in disaster management, in health and other issues which are dear to the Red Cross. Also, we will be looking into the aspects of training the people for first aid and allied CPR and other needs that need to be done. I thank all the voters from across the country who voted for me and made it possible for me to get elected. घेऊया एक लहानसोच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
विसावप्रान येवकार पळोवया मुखावेल खबरो. संवसारीक क्रिकेट संघटनेच्या बायलांच्या संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान काल बांगलादेश पंगडाचेर 10 गडे राखून जैत सोडले. ह्या जैताच्या पळग्यार ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान सर्तीच्या उपांत्य फेरयेत आपली सुवात निश्चित केल्या. ह्या जैताक लागून संवसारीक करंड गुण वळेरेंत 9 गुण मेळोवन ऑस्ट्रेलियाचो पंगड सर्वोच्च क्रमांकार आसा. भारतीय पंगड दुसऱ्या क्रमांकाचेर ह्यान फुडें आयतारा इंग्लंड पंगडा आड खेळटलो. आयज हे सर्तीत श्रीलंका आणि दक्षिण आफ्रिका हांच्या मदीं कोलंबोत खेळ सुरू आसा. डेन्मार्क उक्ती बॅडमिंटन वस्तादपण सर्तीत भारताच्या लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रनकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टीन क्वार्टर फायनलीत प्रवेश मेळयला. लक्ष्य सेनान दादल्यांच्या एकोड्या खेळात अँड्रे अँटन्सनाक हारोवन जैत सोडले. ध्रुव कपिला आणि तनिषा क्रास्तो ह्यो फुडल्या सामन्याक पात्र थारल्यात. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.9 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी बिहारात राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराचो केलो शंखनाद. तरैया हांगा जाल्ल्या भौशीक सभेत लालू प्रसाद हांचे जंगल राज्य काबार करपाचें केलें आवाहन. नक्षलवादा आड केंद्र सरकाराच्या मोहिमेक छत्तीसगडच्या बस्तर जिल्ह्यात फावो जाले भव्य जैत. शस्त्रासयत 208 नक्षलवाद्यांनी केलें आत्मसमर्पण. गोंयांत वाघ वाठार जाहीर जाल्यार लोकांचे व्हडा प्रमाणात जातलें लुकसाण. केंद्रीय उच्चाधिकार समिती मुखार दिला लेखी सादरीकरण. राना मंत्री विश्वजीत राणे. अंदू वर्सा काणकोणच्या लोकोत्सवाचो जातलो रुप्या महोत्सव. थळावे आमदार रमेश तवडकार हांणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां दिली उपचारीक आमंत्रण. आनी खेळांत संवसारीक क्रिकेट संघटनेच्या सुरू आशिल्ल्या बायलांच्या संवसारीक करंड सर्तीत आदल्या वर्साचे वस्ताद ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान उपांत्य फेरयेत जोडली सुवात. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.